नमस्कार. गोवा टुडे दत्तराज नायकाचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. 31 ऑक्टोबर मेरेन 100% डबल डोस टिका उत्सव 3.2 सुरू. पयलो डोस 100% घेतिल्ले सगळेच गोंयचे न्हय, 80 ते 90%च 2 डोस. तेन्नाच गोंय सेफ. इम्युनायझेशन ऑफिसर ग्राउंड झिरो. सीएम फटींग. प्रधानमंत्र्यान मायनिंग बेरोजगारी पर्यावरणाचेर उलोवचें. काँग्रेसीची चॅलेंज. चिदंबरम, दिनेश गुंडूराव 3 दीस गोंयांत. गिरीश म्हणटा उमेदवारीच्यो स्वयं घोशणा नाका. वैजकी मळार घाळपणां चलची ना. माकनांची कुयदाद घेयात. ऑडिट करपाची गरज. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेची म्हापशां जिल्लो हॉस्पिटलाक अकस्मात भेट. प्रधानमंत्र्याच्या वाडदिसाक ग्राम स्वच्छता अभियान शुक्रारा लाटंबारशा सावन सुरू. पयल्या पावण्यार 60 पंचायती. जीएमसी घेवन टेलिमेडिसिनाचो प्रकल्प. मुख्यमंत्री उलयलो. प्रधानमंत्री मोदीच्या वाडदिसा बीजेपी सोशल. 17 सप्टेंबर ते 7 ऑक्टोबर गोंयभर समाज उपेगी उपक्रम. गोंयच्यान मोदीक वाडदिसा 35 ते 40 हजार पोस्ट कार्डां. नॅशनल क्रायम रेकॉर्ड ब्युरोचो डाटा. 2020 गोंयांत 61 बलात्कार, 3300 वयर आयपीसी केशी, 37 खून, 31 खुनाचे यत्न, 9 बायलांची अपहरणां, ह्युमन ट्रॅफिकिंग 29. आनी पयल्या महायुद्धाचे शतका उपरांत भारताक नवे रक्षा मुख्यालय. सीडीएस, सेना, वायुदळ, नौदळाचो 7000 स्टाफ नवे सुवातेर. ब्रिटीशकालीन बॅरेकांतल्यान सुटका. 31 ऑक्टोबर मेरेन 100% डबल डोस टार्गेट. टिका उत्सव 3.2 सुरू. गोंयांत पयलो डोस 100% जाला तो सेन्ससा प्रमाण. ते सगळे गोंयचेच अशें न्हय, हें भलायकी खात्याक मान्य. दुसरो डोस 45% दिला. तिसरे ल्हाराचो धोको उणें जालो तरी दुसरो डोस 80 ते 90% पावंक जाय. तेन्ना सेफ. तो मेरेन कोविड शिश्टाचार जायच. स्टेट इम्युनायझेशन ऑफिसर दोतोर राजेंद्र बोरकार प्रुडंटाचेर ग्राउंड झिरो. My explanation for this is, in terms of number, we have achieved the target. Therefore, we claim that it is 100%. But we have to understand this program is pan-India. So, there are many beneficiaries who may have come from the neighboring states, which have accounted for this number. Whatever we are doing now, I say that it is a bonus for the state of Goa and for India altogether. From 2,168 people who have unfortunately succumbed to death because of COVID, त्यातून फक्त 11 लोकांनी दोन्ही डोस घेतलेले. फर्दर मोर इंटरेस्टिंग इज दॅट या 11 लोकांतल्या जवळजवळ 6 ते 7 लोकांक देर वेर सिव्हियर मॉर्बिडिटीज. वॅक्सिनेशन विल डेफिनेटली प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द सिव्हियरिटी ऑफ द थर्ड वेव्ह. बट थर्ड वेव्ह येवची ना अशें आमी म्हणूंक शकनात. ओके. But chances of third wave in the absence of vaccination and chances of third wave in the presence of 100% first dose. Okay. हे जर compare करत जाल्यार we are much safer having vaccinated majority of the population. Okay. I want to tell you that आमच्या second डोसाच्या सुद्धा जी percentage असा is quite good. We have crossed 45% and above with the second dose. Okay. तसो लोकांनी फाल्यां जर 6 म्हयने जाल्यात वॅक्सिन घेवन जाल्यार टेन्शन घेवपाची गरज ना. Provided they are following COVID appropriate behavior. Some countries have started it. Do you see we going maskless in near future? Based on the studies that have been conducted in other countries, I feel आम्ही फर्स्ट डोस 100% केला. जर आम्ही सेकंड डोस 70-80-90% पर्यंत जर वचू शकले, अँड फॉर दॅट मॅटर इफ जर आम्ही 100% सेकंड डोसी जर करू शकले, वी कॅन गो फॉर मास्कलेस लाईफ.
मुख्यमंत्री फटींग उलयता. प्रधानमंत्री गोंयकारां कडेन संवाद सादतलो जाल्यार ताणें गोंयची अर्थीक परिस्थिती, मायनिंग, पर्यावरण, रोजगाराचेर उलोवचें म्हूण काँग्रेसीची चॅलेंज. काँग्रेसीचो स्ट्रॅटजिस्ट पी चिदंबरम, प्रभारी दिनेश गुंडू राव 3 दीस गोंयांत. कुमारजुव्यां, सांताक्रूज दक्षिणेंतल्या 2 मतदारसंघांनी बसका. गिरीश म्हणटा कोणेच स्वताक उमेदवार जाहीर करचे न्हय. I don't want to discourage anybody from taking the vaccination. I can speak for myself. हांवें घेवना. लोकांनी ते घेवचे ना घेवचे आमी एनकरेज केला. ते सरकार एनकरेज करता. आमी सरकाराच्या अगेन्स्ट वचता. सो आमी सरकार एनकरेज करता म्हणून आमी लोकांक एनकरेज करता घेवचे म्हणून. पण मुख्यमंत्र्यान फटींगपणां बंद करची. परत परत जी फटींगपणां करतात ती फटींगपणां बंद करची. प्रायम मिनिस्टरांनी फटींगपणांक एनकरेज करपाक बंद करचें. ते प्रायम मिनिस्टरान सांगचे पयलीं स्पश्ट करचें की तेणें जे पयलीं प्रॉमिस केल्ली की गोंयांक स्पेशल स्टेटस आपूण दितलो. प्रायम मिनिस्टर जालो जाल्यार, सरकार येयलो जाल्यार, तुजो सरकार येयलो, प्रायम मिनिस्टर जालो जाल्यार त्या स्पेशल स्टेटसाचेर आयचो स्टेटस कितें आसा तो प्रायम मिनिस्टरान पयलें जाहीर करचें. आमचे जे आतांचे प्रायम मिनिस्टर आसा तेन्ना तेणें अनेक आश्वासन दिल्लें की गोंयच्यो मायनिंग स्टार्ट जातल्यो. आतां गोंयच्यो मायनिंग 2012तल्यान बंद आसा. आज 2021 पावले आसा. सो आमी प्रत्येका कडेन मागतात आनी जस्ट एक अवेल्यूय करता सगळ्यांक की हे सगळ्यांनी लक्षात दवरचो की आमचो इलेक्शन रिलेटेड कॅन्डिडेट फायनलायझेशनाचो प्रोसेस अजुनूय स्टार्ट जाल्लो ना. आनी कोणेय जर सांगता जाल्यार तेजेर कोणेच विश्वास दवरचो न्ही की आपल्याला तिकेट कन्फर्म जाल्याचे. खूब जाण ते कॅन्डिडेट सांगपा येता थोडी कन्फ्युजनूय जाता. सो जो प्रोसेस आमी सुरू करतकर आमी तो रोल आउट करतले. वैजकी मळार घालपणां चलची ना. मॅट्रेस पिंजक्यो नाकात. माकनांची कुयदाद घेयात. भलायकी मंत्री विश्वजिताची म्हापशा जिल्लो हॉस्पिटलाक अकस्मात भेट. दर एक डिपार्टमेंटांत वचून ताणें बारीक बारीक गजालींची चवकशी केली. ॲम्ब्युलन्स सर्वीस बरी आसा. ऑडिट करपाची गरज आसा. म्हापशा जिल्लो हॉस्पिटलांतूय रोखड्योच खंय आधुनीक उपचार सुविधा येतल्यो. Where are the bed sheets? No, I want you to get this rectified before I leave the hospital. I want all the bed sheets and everything. And if I get 2 bed sheets, then तुझे नाव किती? सगळे bed sheets काढ. पिंजलेले bed sheet दोन नका ना घरात असतो पाहिजे. This is not acceptable when you are holding the charge of MS. You should be making rounds to all the rooms. This is not acceptable to me because I am very particular about certain things. And sisters are doing, and I want both the sisters' names to be given to me now before I leave. शान हे सगळे बरे असतात पण हॉस्पिटल जेव्हा सरकारचे तरी पिनलेले बेडशीट आणि इट इज नॉट करेक्ट. यू शुड गिव हाऊ मेनी टाइम्स विथ युअर राउंड. नो आय विल होल्ड यू ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल ॲज वेल एज नर्स. आय वॉन्ट बोथ द सिस्टर्स नेम्स. म्हापशेचे हॉस्पिटल आम्ही पूर्णपणे एक अपग्रेडेड हॉस्पिटल करपाचो आमचो प्रयत्न. मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून मुख्यमंत्रीच्या सहकार्यान आमी हे जे हॉस्पिटल आमी मार्गार लावपाचो आमी घेतले. हे हॉस्पिटल हांव मंत्री आसतना पयलीं आमी पायामणी करून हांवें सुरवात केल्ली की म्हापशेच्या हॉस्पिटलान बऱ्यापैकी एक 240 बेडिडाचें हॉस्पिटल हांवें उपलब्ध करून लोकांक दिवपाक. म्हाका खुशी जाता हे सांगपाक की हांगा आतां ICU ची फेसिलिटी बेगीन सुरू जातली. सुषमा आमचे जे गोवा इन्चार्ज आमचे 108 तेंचे एम्ब्युलन्सीस बी चॅक करपाक, डॉक्टरांचे कितें विशय आहा ते समजून घेवपाक म्हणून आयज हांवें सरप्रायज विजीट केल्लें. आमकां ह्या हॉस्पिटलान सगळे तरेचे फेसिलिटीज जे कितें कमी आहा ते पळोवपाक म्हणून आयज आयिल्लो. प्रधानमंत्री मोदीच्या वाडदिसाक गोंयांत ग्राम स्वच्छता अभियान सुरू. केंद्राच्या ह्या प्रोजेक्टा सकयल सध्या 60 पंचायती घेतले. शुक्रारा लाटंबारचे पंचायतींतल्यान ग्राम स्वच्छता अभियान सुरू जातलें म्हूण मुख्यमंत्र्यान घोशणा केली. गोंय सरकार गोवा मेडिकल कॉलेजी बरोबर मेळून टेलिमेडिसिन प्रकल्पूय सुरू करूंक सोदता. निमित्तान आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो ग्रामीण स्वच्छता अभियान हो प्रोजेक्ट जो आसा हो गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान गोंय सरकाराक सँक्शन केला. ताचें उक्तावण फाल्यां लाटंबरसेच्या पंचायतींतल्यान जाता. 60 पंचायती ज्यो आसा ह्या प्रोजेक्टाच्या अंतर्गत पयल्या फेजींतल्यान येता. उत्तर गोंयांतलो फाल्यांच्यान सुरू जातलो आनी सगळ्या वेगवेगळ्या ग्रामीण पंचायतींनी जे आमी ग्राम स्वच्छता अभियान जाका म्हणटा ते फाल्यांच्यान आमी सुरू करपाक शकतले. दिसाक 25,000 वॅक्सिनां दिवपाची मोख सरकारान दवरल्या.
गोंयकारांनी फुडें सरून डोस घेवचे म्हूण सीएमाचो उलो. सगळ्यांनी ज्यांच्यांनी वॅक्सिनेशन घेवंक ना तेंच्यांनी वॅक्सिनेशन घेवचें. तितून करून टिका उत्सव सुरू आसा ही बरी गजाल आसा. त्या खातीर आमी सगळ्या लोकांक आव्हान केलां की तांच्यांनी टिका उत्सवाच्या निमित्तान सहभागी जावचें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या वाडदिसा बीजेपी सोशल कितल्योश्योच समाजीक कार्यावळी, गणपती विसर्जीत केल्ल्यो तळयो नितळ करप, झाडां लावप असले उपक्रम जातले. तातूंत दीनदयाळ उपाध्यायाची जयंती. बीजेपी 17 सप्टेंबर ते 7 ऑक्टोबर मेरेन हे समाज उपेगी उपक्रम करतली. मोदीक खंय वाडदिसाक 35 ते 40 हजार पोस्टकार्ड धाडटले. संपूर्ण कार्यक्रमाचें सेवा और समर्पण अभियान अशें हें नांव आसा. 17 सप्टेंबर ते 7 ऑक्टोबर. आनी हाचें पूर्ण कॉर्डिनेशन करपाक लागून तेचे कन्वेनर म्हणून आमचे सरचिटणीस दामू नायक हांकां आमी तेचे ह्या संपूर्ण प्रोग्रामाचे कन्वेनर केल्ले आसात. देशभर आमी 5 कोटी पत्रां जीं आसात, पोस्टकार्डां, ही प्रधानमंत्री कार्यालयाक बरोवपाची आसात. गोंयांत सुद्दां आमी सादारण एक एवरेज एका बुथाचेर किमान 20 ते 30 कार्डां तशें धरली जाल्यार 32 ते 40 हजार प्लॅन केल्लो आसा आमी. 40,000 पोस्टकार्ड. त्यानंतर एनवायरमेंटल रिलेटेड एक्टिविटीज जे आसात त्या एक्टिविटीजा भितर पोंड जे आसात, तळयो जे आसात, कारण आतां गणपती विसर्जन केल्यामुळे त्या हातून प्लास्टीक आसूं शकता, ते क्लीन करपाचो कार्यक्रम आसत. वेगवेगळ्या भागा भितर प्लास्टीक पडलेलें आसतलें, ते रिमुवल प्लास्टीक थंयचे काडपाचो विशय आसत. ट्री प्लांटेशन आमी म्हटलेलें आसा की प्रत्येक मतदारसंघान किमान 100 झाडां ही एडिशनल आतां लावं जाय. वाडदिवसाच्या निमित्तान गरीब वसाहती भितर फ्रूट डिस्ट्रिब्युशन दिवपाक आसत, किंवा दिव्यांग जे आसात तांकां हे जे आर्टिफिशियल एड्स जे आसात ते दिवपाचो कार्यक्रम जो आसा तांकां दिवपाची ती वेवस्था आसा, किंवा गरीब एखादी वस्ती आसा थंय रेशन दिवपाचो काम आसत. हें सगळें कॉर्डिनेट करपाचें त्या मतदारसंघा बरोबर. हें इलेक्शनाची तयारी पूर्ण जाली, कारण इलेक्शनाक आमकां आमचे नवीन प्रभारी इलेक्शनाचे नियुक्त केल्ले आसा देवेंद्र फडणवीस, ते येवपाचे आसात. 20 तारीख ते गोंयांत येतले. त्यामुळे इलेक्शन हें वेगळें आसत. त्यातून आमचे दौरे वेगळे आसात, ते परत आतां सुरू करपाचे आसात. एजन्सी टूर आमी सादारण एक 20 तारखे नंतर करपाचे आसात. ताचे 1-2 दिसां भितर आमी परत एकदा तेचें शेड्यूल तयार करतले आनी तुमच्या समोर परत येतले. विरोधक वॅक्सिनेशनाचेर उलयता ताका खंय अर्थ ना. अजून कोण उरल्यात जाल्यार तांणी उलोवचे परस लोकांक वॅक्सिन सेंटरांचेर धाडचे. दिगंबर कामतीन जर आसत, कारण कशें जाता प्रत्येक वेळ, कारण वयल्यानूच सगळें तशेंच न्ही तें. राहुल गांधी तशेंच उलयता, त्यामुळे ती रीत ताका ओडचीच पडटा न्ही. पूण तेणें ओडूं जायना, कारण तो खरो म्हळ्यार बीजेपीचें कार्य ताकाय खबर आसा. 2005 पर्यंत बीजेपी नासलो, त्यामुळे ताका खबर आसा की बीजेपी करता तें सारकें आसा. पण तो काँग्रेसीन आसल्यामुळे ताका उलोवचें पडटा. ताका मना बसून उलयता काय कितें हो प्रश्न आसा. पण हांव ताका तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगपाक सोदतां की ताका जर दिसता आसत कोणें अजुनूय उरल्यात वॅक्सिनेशन घेवपाक, जाल्यार ताणें सरकाराक कळोवचें, मुख्यमंत्र्याक कळोवचें. मडगांवान जर आनी कोण जर उरले आसत, किंवा गोंयभर, कारण तो लिडर ऑफ ऑपोजिशन, तेचे कडेन जर अशी कितें जर हें आसत जाल्यार ते ताणें कळोवचें आनी करून घेवचें न्ही बेजिकली. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी तुळशीदास च्यारी. थिवी माडेलांतलो रस्तो सापूच गेला. यो वच करतल्यांक नित्याची कास्तीक. ह्या मार्गार दिसपट्टे अपघात जाता म्हूण आम आदमी पार्टीन इशू केला. आमदार निळकंठ हळर्णकार खंय त्या मार्गावेल्यान सदांच यो वच करता. ताका खंय रस्त्याचें पडिल्लें ना. सरकार खंय टेंडरां काडून मलय खावंक बिजी. पयले आसतले रस्त्याची कशी हालत जाल्या, व्हडले व्हडले गड्डे पडल्या. रेग्युलर बेजार हांगा सायकलीन, स्कुटरीन, बायकान, टू व्हिलरान कोण येता ते पडटात, एक्सिडंट जातात. 2 दिसां पयलींच हांगासर वयल्या वाटेन रोडान एकटो मनीस स्लीप जावन पडलो. हे जे भारतीय जनता पार्टी आसा हे फक्त व्हडले व्हडले खबरी उलयता. हेंच्यांनी सगळ्यान पयलीं हे रस्ते करपाचे, एटलिस्ट इलेक्शना पयलीं तरी हे रस्ते करपाचे. जी रस्त्यांची पाड पडलेली आसा ऑल ओवर गोवा, इवन कोलवाळे सर्वीस रोडाची सुद्दां पाड पडलेली आहा, व्हडले गड्डे पडलेले आहा. आनी थंय सुद्दां हालींच रिसंटली एक ट्रक उलटलो कंप्लीट. इतले खड्डे रस्त्यार पडल्या. सरकारचे अशे जर सुचोवणी आसा एक्स्ट्रीम स्पोर्ट्स करपाचो रस्तो, त्या सरकारान सांगचें हांगा इतली म्हयने जाले हो रस्तो पेड्यार जाल्लो आसा. हांगाचो स्थानीक MLA निळकंठ हळर्णकार बाब हांगा 200 मिटरचाचें ऑफीस, धवी बिल्डींग आसता ती ऑफीस ताजें डेली ह्या रस्त्यान येता वता तो. पण केन्नाच ताका रस्त्याचे बाबा लोक हांगा ह्या रस्त्यान येता. हांगा थिवीचे लोक वता, बिचोलचे, सांखळेचे, सगळे जे म्हापशा येता, पणजे वता कामां त्या रस्त्यावेल्यान वता. पण ह्या रस्त्यार इतली दुर्लक्ष आसा सरकाराचें, आमदाराचें. पण सरकार दिसता फक्त हें म्हणटा ते टेंडरां काडप आनी ताजे वयर मलाई कमवप, हे सरकाराचो फक्त हेतू आसा. लोकांचे कसलेच पडिल्ले ना. तेन्ना सरकारान बेगींतल्या बेगीन रस्तो सारको करचो. अशे असंख्य रस्ते गोंयभर
खड्डे पडले पेड्डे जाल्यार ते बेगिनले बेगीन सारके करचे हो आमचो डिमांड आसा. पयल्या महायुद्धाचे शतका उपरांत भारताक नवे रक्षा मुख्यालय. प्रधानमंत्री मोदीन दिल्ली सेंट्रल विस्तांत CDS भूसेना, वायुसेना, नौदळाचे डिफेन्स हेडक्वॉर्टर्साचें उक्तावण केलें. पोन्न्या मोडक्या ब्रिटीशकालीन बॅरकांनी चलतालें. 13 एकर जमनीर 775 कोटी खर्चान 12 म्हयन्यांत 2 अत्याधुनीक सुसज्ज हेडक्वॉर्टर्स इमारती उब्यो. 7,000 रक्षा कर्मचारी थंय वावुरतले. आज़ादी के 75वें वर्ष में आज हम देश की राजधानी को नए भारत की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुसार विकसित करने की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं. ये नया डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स हमारी सेनाओं के कामकाज को अधिक सुविधाजनक, अधिक प्रभावी बनाने के प्रयासों को और सशक्त करने वाला है. इन नई सुविधाओं के लिए डिफेंस से जुड़े सभी साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं. नॅशनल क्रायम रेकॉर्ड ब्युरोच्या डाटा प्रमाण 2020 गोंयांत बलात्काराच्यो 61 केशी. IPC सकयल गुन्यांव 2019 परस मातशे वाडले. 2020 3,393 केशी रजिस्टर जाल्यात. 37 खून, 31 खुनाचे यत्न, बालांचे अपहरणाच्यो 9 केशी, ह्युमन ट्रॅफिकिंगाच्यो 29 केशी. गोंयांत हुंडाबळी वा एसिड अटॅकाची एकूय केस ना. नॅशनल क्रायम रिकॉर्ड ब्युरोच्या रिपोर्टा प्रमाण 2020 गोंयांत बायलांचेर जाल्ल्या अत्याचाराचो आंकडो वाडिल्लो दिसता. बलात्काराच्यो 61 केशी, 8 किडनॅपिंग आनी 29 ह्युमन ट्रॅफिकिंगाच्यो केशी. हुंड्या खातीर बळी वा एसिड अटॅकाची गोंयांत एकूय केस घडिल्ली ना अशें NCRB डाटा सांगता. ल्हान भुरग्यांक बेवारस सोडपाच्यो 4 केशी जाल्यात. 2020 खून वा खुनाच्या यत्नाच्यो केशी बऱ्योच दिसतात. डाटा प्रमाण गोंयांत 37 खून आनी 31 खुनाचे यत्न केल्ल्याच्यो केशी रजिस्टर जाल्यात. बेपरवाईक लागून जाल्ल्या मार्ग अपघातांत 141 मरणां, 24 हीट अँड रन केशी. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. आतां कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोवा हे सपन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गोंयांक दाखयलां. EDCची मुखेलमंत्री रोजगार येवजण नव्या उद्योजकांक कमी व्याजदरान रीण दितात. असोच एक तरणाटो श्रीदेश वेळी जांणी ह्या येवजणेचो स्वयं रोजगारा खातीर लाभ घेतला. स्वयंपूर्णते कडेन वाटचाल करता आसतना कमी व्याजदरान आर्थीक पाठबळ मेळप हे गरजेचे. कमी व्याजदर आणि एकूण रकमेतले 50% भायरूच अर्धे भांडवल ही या येवजणेची खासियत. ह्या येवजणेचो लाभ घेवन गोंयभर साबार उद्योजक तयार जाल्यात. माझे असले तरणाट्यान, माझे असले भुरग्यान समज स्वता खातीर कितें तरी करपाक जाय आनी तांकां इन्वेस्टमेंटाचो खंय ना जाल्यार खंय धक्को बसता, बाबा तेंचे फायनान्शियल बॅकअप सारकें ना, बाबा तांकां खंय ना जाल्यार खंय कसलो तरी सपोर्ट जाय पयशा वाटेन, जाल्यार तांच्यांनी अवश्य EDCन वचचें. आपूण स्वता खातीर एक कितें तरी करतलो आनी दुसऱ्यांक जॉब दितलो अशें चिंतून बाबा ते EDCंतल्यान जाता तितलो फायदो घेवन आपणी आपल्यालो ओन बिझनेस स्टार्ट करचो. तरणाट्यांनी ह्या येवजणेचो लाभ घेवन स्वयंपूर्णते कडेन आपली वाटचाल करूं येता. नारायणा आशियेचो सगळ्यात व्हडलो शिक्षणीक संगम आता गोंयांत. फाउंडेशन, JEE, NEET आणि स्कूल इंटिग्रेटेड प्रोग्राम्स. फोंडेच्या GVM वांगडा. चड माहिती खातीर आमकां संपर्क करात.
खेळा मळार सैम राखूंक दायज सांबाळूंक जावं कसल्याय समाजीक वावराक आमदार चर्चिल सदांच फुडें म्हूण एनसीपीच्या वॉरन आलेमावान चर्चिलाची तोखणाय केल्या. वॉरनान थळाव्यांक घेवन कोलवा दर्यादेग नितळ केली. फुडें बाणावले, वार्का, कारमोणा आनी बाकीच्यो दर्यादेगूय खंय नितळ करपाचे आसात. ताचे फाटल्यान खंय कसलोच राजकी हेत ना. Our leader, Churchill Alemao, has taken this initiative, different kind of initiatives throughout his career has taken with regard to sports, with regarding to safeguarding the culture, with regarding to safeguarding the Goan beaches, the environment. Whichever issue has come which has threatened Goa and Goans, our MLA has been the first person among the 40 MLAs to take this forward. Whether you talk about double track, whether you talk about environment issues like this Goa beach, whether you talk about sports, whether you talk about the church, जायते वेगवेगळे इश्यू येयला गोंयकारांक आनी आमी गोंयकारान आयज दाखयला एक उल मारलो आमगे गोंयच्या भावांक एक उल्याचे आयज 16.5 आमचे भुरगे एकठांय जाले. ड्युरींग द पॅन्डेमीक टू गॅदर सच बॉयज यूथ, इट्स अ व्हेरी पॉझिटिव्ह फिलींग दॅट द यूथ इज सो मच worried about what's happening with regard to Goa, with regarding what's happening with their environment. Today our MLA is giving us the full backing of protecting this environment of us. We've started in Kolwa because Kolwa, by the Prime Minister of Narendra Modi, Kolwa has been named the iconic beach among the 10 iconic beaches. So we said we'll start over here. From here we will carry it forward to Benaulim, to Warka, to Carmona, to Kavelosim, to Orlim. So we are doing this entire campaign drive. It's nothing political. मडगांव पालिकेत धड पावर बॅकअप ना. लायट गेल्यार पालिकेत येतल्या लोकांक त्रास. पालिकेच्या स्टाफाक काळखांत वावुरचें पडटा म्हूण शॅडो कावन्सिलान इशू केला. कावन्सिल मिटिंगेंत सांगून जालें कांयच सुदारणा ना. कंप्युटर सिस्टमी पुरती तरी पावर बॅकअप सिस्टम तयार करची म्हूण शॅडो कावन्सिल मागता. आज मारगांव म्युनिसिपालिटीक कितल्याशा लोकांक त्रास जावपा पावलो आनी त्रास जावपा कारण म्हणल्यार कितें, लायट गेल्ली. दनपारचे पयलीं वरभर सुमार लायट गेल्ली आनी लायट गेल्ले कारणान कितें जालें, जे बर्थ सर्टिफिकेट्स व्हरपा येयल्ले, जे डेथ सर्टिफिकेट्स व्हरपा येयल्ले, जे हावस टॅक्स फारीक करपा येयल्ले, वो जे इवन कोण आपले एप्लिकेशन इनवर्ट करपा येयल्ले, तांकां कांयच सर्विसीस दिवपाक पावना म्युनिसिपालिटी. कित्याक एंटायर सिस्टम फेल जालो. गेल्ले कावन्सिलर टर्माकूय बी आमी हें मागिल्लें, डिमांड केल्लो की जो सर्वर रूम आसा ताका इन्वर्टर बॅकअप सिस्टम प्रोवायड करा म्हणून. इन्वर्टर सिस्टम म्हळ्यार कित्याक ते बॅटरीज जी आशिल्ली ती बॅटरी सगळी पेड्यार जाल्ली आनी त्या कारणाक लागून लायट गेले उपरांत इमिजिएटली एंटायर सिस्टम बंद पडटा. सो त्या कारणाक लागून आमी डिमांड करीत येयल्ले आसा, पूण आज पासून तें जावपा पावना. आनी सपोज जनरेटर तुमचे कडेन हाडपाक शकना, तुमचे कडेन पयशे ना जनरेटर घालपाक म्युनिसिपल बिल्डिंगान, एटलिस्ट एक अनइंटरप्टेड सर्विसीस दिवपा सारकें एक प्रोविजन करात. आनी जाता तितले बेगीन इधर एक जनरेटर सिस्टम हाडचो नाजाल्यार एक प्रॉपर सिस्टम डिवायस करात की जे सगळी कंप्युटर सिस्टम जे आसा, नेटवर्क आसा म्युनिसिपालिटीन, तें एक पावर बॅकअप ताका आसपा जाय. आमी इतलें देखून पळयलां की म्युनिसिपल इंजिनियराचें कॅबीन काडकान आनी तो टॉर्च मोबायलार टॉर्च लायट ऑन करून लोकांक अटेंड करतालो. पेडणे तालुका मिशन फॉर लोकलान बायलां खातीर खासा रांगोळी आनी मेहंदी सर्त दवरिल्ली. मिशन फॉर लोकलाच्या महिला मंचाची अध्यक्ष रश्मी कोरगांवकाराच्या फुडारपणान कार्यावळ जाली. ही खंय फक्त एक सुरवात. आमी हांगा आज धाकटोसो एक प्रोग्राम दवरलेलो आसा, मेहंदी कॉम्पिटिशन आनी रंगोली कॉम्पिटिशन. ही आमची एक धाकटीशी सुरवात आसा भुरग्यांक फुडें काडपाक आनी भुरग्यांनी खूब प्रतिसाद दिल्लो आसा आनी हांव तांकां सगळ्यांक थँक्स म्हणटा की तांच्यांनी बरो सपोर्ट दिवन हें कार्य स्टार्ट केल्लेलें आसा. आनी हांव फुडें अशेंच मागता की तांच्यांनी असोच आमकां सपोर्ट दिवपाक आनी आमी आमच्या गांवांक लागून कितें तरी करपाक जाय अशें एक व्हडलें सपन आसा. आनी तें सपन म्हाका दिसता खूब बेगीन पुराय जातलें आनी आमी खऱ्यांनी सगळीं मेळून कितें तरी बरें व्हडलें करपाचें आसा आनी आमचे अशेंच खुबशे प्रोग्राम फुडें आनी खूब जावपाचे आसा. तरेतरेची वखदी फळां, रानवटी झाडपालो अशे वेगवेगळे नग घेवन काणकोणा मोखड्डा वेल्या शिरीश पैन चवथीची माटोळी फुलयली.
शिरीषान फाटली कितली वर्सांच कला संस्कृती खात्याची इनामां जिखल्यांत. शिरीषाची माठोळी पळोवपाक खंय गोंयभरच्यान लोक येतात. माठोळी म्हणजे मुळाक चवथ म्हणजे निसर्गाची पुजा आणि आमच्या जाणटेल्यान केल्ली एक ती प्रथा की निसर्गा कडेन आमकां करपाक एक साधन तें आनी सरळ अर्थान जर लोकांक सांगिल्लें निसर्ग सांबाळपाची गरज आसा लोक माननाशिल्ले म्हणजे ताका खंय तरी आमगे ह्या धर्माची जावं आमच्या देवाची जोड दितकीच लोक ते मानता गोंयांत आनी म्हूण निसर्गाची पुजा करतना ताका माठोळे बांदपाची प्रथा आयली आनी तातूंतल्यान आमी एक धरलें की ही जर प्रथा पाळटले फुडें व्हरतले जाल्यार फक्त निसर्गांतल्योच फळफळावळ वनस्पती बांदूनच माठोळ्यो केल्या. स्पर्धा ही ह्या वर्सा जाल्या. ताजे पयलीं हांव कितले स्पर्धेक भागय घेनाशिल्लो. ताजे पयलीं ऑल गोवा स्पर्धेक आमी कितलीशीं बक्षीस घेतल्यात. पूण मुळात प्रत्येक वर्सा आमी माठोळी सादारण एक 10-12 वर्सां जालीं आमची माठोळेक आमगे घराची चड जॉयंट कुटूंब एक जॉयंट फॅमिली आमची आमगे माठोळेक आमी प्लास्टीक थर्मोकॉल इवन पेपर शक्यतो यूज करना. कसलो तुमची नवी पिळगी बी ह्या भितर आतां इंट्रस्ट दाखयता. ह्या वर्साक हांव समाधानी कारण कसो आहा इतर वर्सा स्पर्धेक भाग घेता तेन्ना म्हाका खूब कश्ट घेवचे पडटाले म्हणजे बांदपा खातीर सगळें करपा खातीर. ह्या वर्साक हांव इतलो समाधानी कारण हांवें फक्त नाम मात्र एकच वस्त बांदल्या सामकी एक शास्त्रां म्हणटा अशी पुंजोवपाचें काम हांवें केलां पूण पुराय माठोळी आमची सगळ्या भुरग्यांनी बांदल्या. 15,000ची एक प्रायज दितात म्हणजे त्या प्रायज मनी आनीक तुगे कश्टांचे बाबा बाकी मेहनत न्ही पूण जाल्लो खर्च हो ताळमेळ बसणेच शक्य ना पूण ही फक्त एक उमेद म्हण करपाची. कुमारजुंव्या गणपती विसर्जन पळोवपा सारकें तरेतरेची चित्रां करून गणपतीची विसर्जन मिरवणूक जाता. गणपतीक सांगडांत बसोवन न्हंयत मदीं वचून गणपती माथ्यार घेवन उदकांत उडी मारप. विसर्जन पळोवंक गोंयभरचे भावीक येतात. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबूक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार 4 चौगांत मास्क घालात, विस्कळ भोवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.